नमस्कार। शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार। पळोवया आजची मार्केट अपडेट। ब्रेस्तारा शेअर बाजारात आनीक एक फावट बरी सुरवात, नवो लायफ टायम हाय आणि पॉझिटिव्ह क्लोजिंग। निफ्टी इंडेक्स 21,110 चेर उक्तो जालो। 21,074 मेरेन इंडेक्स पडलो आणि 21,210 चेर नवो लायफ टायम हाय गाठलो। निफ्टीन 21,190 चेर 264 पॉइंट पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली। सेन्सेक्स 70,146 चेर उक्तो जाल्लो। मार्केटाचो वेळ सोंपा मेरेन सुमार 900 पॉइंट पॉझिटिव्ह 70,514 चेर क्लोज जालो। निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात टॉप 5 शेअर आयटी कंपनीचे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, LTIM, विप्रो आणि HCL टेक कंपनीचे शेअर आज पॉझिटिव्ह क्लोज झाले। निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप लुजर्सात पॉवर ग्रिड, HDFC लाईफ, नेस्ले इंडिया, सिप्ला आणि JSW स्टील कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले। आजच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो रेल्वे सेक्टर। IRFC म्हळ्यार इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन हो सरकारी कंपनीचो शेअर आज 10% चढून पॉझिटिव्ह क्लोज जालो, जाल्यार RVNL 3% वयर चढलो। रेल्वे वॅगन्स तयार करपी कंपनी ज्युपिटर वॅगन कंपनीक रेल्वेकडच्यान मोठी ऑर्डर मेळिल्ल्यान खबरेच्या नेटार शेअर 5% चढलो। आज दीस गाजयलो IT सेक्टरान। IT सेक्टर 52 वीक हायचेर पावलो। कितलोसोच तेप करेक्शन मोडात आशिल्लो हो सेक्टर अजूनय सेक्टरान बरोच वाव आशिल्ल्याचे दिसता। HCL टेकान आज 52 वीक हाय गाठलो। नव्यान लिस्टेड सरकारी कंपनी इरेडा फाटल्या कांय दीस बऱ्यापैकी चढपाक लागल्या। आजूय कंपनीचे शेअर सुमार 8% चढून नव्या हायचेर पावलो। कंपनीन आज 123 रुपया 20 पैशांचो नवो हाय गाठलो। ऑटो सेक्टरात महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचो शेअर बऱ्यापैकी चढून 52 वीक हायच्या लागीं क्लोज जालो। टू व्हीलर सेगमेंटान बजाज ऑटोन 6,360 रुपयाच्या लेवलाचेर नवो 52 वीक हाय गाठलो। IPO सेगमेंटात डॉम्स इंटरनॅशनल आणि इंडिया शेल्टर फायनान्स कंपनीचो शेअर 15 डिसेंबराक 4:45 वरांचेर क्लोज जातलो। इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता। मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट।